जी लोकांनी तो म्हणटा लोकांनी आपणाक आमकां 5 वर्सां निवडून दिला तुमकां चोरपाक आनी लुटपाक दिवंक ना आणि त्याच लोकांचेर विरोध वयताय काय तुमचो थंयचो एमएलए जिखोंक ना म्हणून विरोध येताय कितें हो प्रश्न हो थंय तुमकां निवडून दिवंक ना म्हणून थंय काँग्रेसीचो आमदार बाबू कवळेकार निवडून येयला म्हणून ताका काबार करून भोंवतात वो प्रश्न आता बेतुराचो प्रश्न उरूंक ना वाक्य गोंयचो प्रश्न बिकॉज लँड इज स्कॅर्स इन गोवा अकॉर्डिंग टू द टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर हे माझे न्हू तोच सांगता वी कॅनॉट गो हॉरिझॉन्टल वी हॅव टू गो वर्टिकल वी हॅव टू इन्क्रीज द एफआयआर बिकॉज तुझी जमीन ना आमचे कडेन गोंयांत हांव एक सुचयता ह्या सरकाराक प्रॉब्लम जो सॉल्व करूंक जाय आणि खरेंच जोरी तर डिफेन्स एक्सपो विल आमी पळोवंक ना विल हांवें तुका दाखयलां आदी सांगता ते गोंयकाराक कितें तें इफीचें कितें सत्यानाश करून जाला गोंयकाराचें दाखयलां तुमकां जाल्यार प्रश्न 2 प्रश्न सुट्टात डिफेन्स एक्सपोचो प्रश्न सुट्टा आनी मोपाचोय प्रश्न सुट्टा डिफेन्स एक्सपो मोपा परत डिफेन्स एक्सपो मोपा वरात आणि थंयचो दोन्ही आमदार त्या तालुक्यात भारतीय जनता पार्टीच्या त्या लोकांक बरेपण करत वो सरकाराक जरी तर कितें आपले प्रोजेक्ट हाडल्यात कसले प्रोजेक्ट जर हाडल्यात तो एक इफी आसा हांव चॅलेंज करता सरकारान चीफ मिनिस्टर पार्सेकरान ताबडतोब इफीचेर व्हाईट पेपर हाडचो आणि लोकांक गोंयच्या लोकांक दाखोवचें की आमच्या सरकारान जी हाडलेली इफी हे पोस्टन विरोध करतात आमी इतले कोटी मोडले खरें पूण इतले लोकांक आनी इतले कोटी फायदो जालो म्हणून वी डिमांड एनसीपी डिमांड्स ए व्हाईट पेपर ऑन इफी टू प्रूव टू द पीपल ऑफ गोवा how many crores they have lost and how many crores they have looted.